लोकांक बरी सर्व्हिस दितले जाल्यार स्टाफ सारको जाय तितलो आसूंक जाय। एकल्याक 4-4 जाणांचो वर्कलोड पडटा म्हूण पोस्टाचे एम्प्लॉई बेजार। स्ट्रायकाचो मेन हेतू म्हणजे आयज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आसा, हे मेन कारण आसा। स्टाफ शॉर्ट असल्या कारणान आमकां कामगारांक खूब त्रास सहन करचे पडटा। ज्या टायमार एखादो जर सीक पडलो, तो सीक मनीस आसा जर जाल्यार ते परिस्थितीनूच ताका आयज कामाक हांगासर येवचो पडटा। अशा तरेचे आयज हॅरेसमेंट चल्लेले आसा शॉर्ट स्टाफ असल्या कारणान। हेका खंय तरी स्टॉप जावंक जाय। बेग्यांतल्या बेग्यान न्यू रिक्रूट जे एम्प्लॉईज पोस्टान भरती करपाक जाय, जेणे करून आमी पब्लिकाक बऱ्यांतली बरी सर्वीस दिवपाचो। आमचो केन्नाच हेतू नासता की पब्लिकाक त्रास दिवपाचो, पूण नाइलाजान आयज आमकां स्ट्रायकार वयचें पडटा। जेन्ना आमचे जे लिडर आसा ते लिडरांचे जे डिमांड आसले ते मिटींग जेन्ना हाय सरकारा कडेन जाता आनी थंय जेन्ना फेल जाता, तेन्ना आमकां सरकाराक एक मॅसेज दिवपाक जाय की आमी जे कितें तुमचें चल्लेलें आसा ताका एम्प्लॉई सहमत ना। गोयचे पोस्ट ऑफिसाचे एम्प्लॉई पोस्टल एम्प्लॉई युनियना बरोबर आसात। रिक्रुटमेंट 2004-2005 पासून अजून तशेंच पेंडींग आसा कळ्ळें न्हू। ते खातीर आमकां हांगा खूब स्टाफ शॉर्टेज आसा आनी हांगा कोणाक लीव मेळना, काय मेळना। पीपल आर सफरींग हियर इन अवर डिपार्टमेंट। आनी आतां खंयचे नवे नवे स्किम्स काडटा, स्टाफ जो जाय आमकां तो स्टाफूच ना हांगा डिपार्टमेंटान। त्या खातीर जो आमी हो स्ट्रायक ऑर्गनायज केला। आनी दुसरें म्हणटा ते आमी 5 days वीक डिमांड केला। त्या खातीर आमचो जे आमचे ऑल इंडिया लेवलाचेर जे कमिटी आसा तांकां आमी आमचो सपोर्ट जाहीर केला। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते।